आमठाणे जलाशयात आता उदकाचो साठो नियंत्रीत दवरपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. देखून पावस सुरू जाय मेरेन लोकांनी कसलोच हुस्को करपाची गरज ना अशे स्पश्ट संकेत उदका स्त्रोत खात्याच्या सुत्रांनी दिल्ले आसात. फाटल्या म्हयन्यांत आमठाणे जलाशयाच्या सरभोंवतणचें पात्र सामकें सुकें पडिल्लें. सुमार 9 मिटरांनी ह्या जलाशयांतल्या उदकाचो साठो कमी जाल्लो. वास्तवीक आमठाणे जलाशयांतल्या उदकाचो साठो कमी जातकीच कुशीकच्या साळाबांदांतल्यान ह्या जलाशयांत उदक सोडटात. मात तरी लेगीत बरेच दीस आमठाणे जलाशयांत साळबांदांतल्यान उदक सोडपाचें काम हातांत घेवंक नाशिल्लें. ताका लागून लोकां मदीं हुस्को पातळिल्लो. उपरांत आमठाणे जलाशयांत जी मेन गेट आसा तिची दुरुस्ती करपा खातीर साळबांदांतल्यान उदक सोडप सुरू करूंक नाशिल्ल्याचें कळटकीच लोकां मदीं पातळिल्लो हुस्को मातसो कमी जालो. आतां आमठाणे जलाशयांतल्या मेन गेटीची दुरुस्ती पुराय जाल्ली आसा आनी आतां हळू हळू साळबांदांतल्यान आमठाणे जलाशयांत उदक सोडपाचें काम हातांत घेतिल्लें आसा. सद्या गरजे प्रमाण साळबांदांतल्यान आमठाणे जलाशयांत उदक सोडटात. सद्या आमठाणे जलाशयांतल्या उदकाची पातळी 46.5 मिटर इतकी आसा. पावस सुरू जाय मेरेन आमठाणे जलाशयांतल्या उदकाचो साठो नियंत्रीत दवरतले तेन्ना लोकांनी कसलोच हुस्को करपाची गरज ना अशें जलस्त्रोत खात्याच्या एका अधिकाऱ्यान स्पश्ट केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.